Tuam Soro, A. Ikra, Pan Pants, A11, page 5. Deva, Tuam Soro, Dugabozu, Odugeda, Deva, Tuam Soshevo, Chivituka, Betongita, Deva, Tuam Soro, Dugabozu, Odugeda, Deva, Tuam Soshevo, Chivituka, Betongita, Baba Buddha Gotmya, Wonderboy Vasasna, Baba Buddha Gotmya, Wonderboy Vasasna. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. पवमरेनो आज पवित्र सभा भाग्य थॉमस ह्या दोन दुताची परब समरमता आसतना ताचे परबे निमतान आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी, उण्या भावार्थाक धीर दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाचे देवोत्सव, जेजूच्या काळजाची भोक्ती करपाचो दीस. ह्या वेळार जेजू कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारकें ही कृपा ही मिसाची पेटेंतल्यान आमकां जोणेकल्याक मागून घेवया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia gagutko, Somia gagutko, Somia gagutko, Somia gagutko, Risa gagutko, Risa gagutko, Risa gagutko, Risa gagutko, Somia gagutko, Somia gagutko, Somia gagutko, Somia gagutko. महिमा देवाक उत्सर्गी. आणि शांतीताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पृथ्वीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सोम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक आपलो जोल्म दीस मनयतात, काजाराचें वरस मनयतात, तांचे देवा बाबाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख फावो जावंक मागुया. कुडी आत्म्याची काळजा मनाचे भलायकेची गरज आसा तांकां उगडास करून जेजून तांकां पेकोणी फावो करून हात लाव तांकां भलायकी मेळून घेवंक मागुया. जायते जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. आमी जायत्या जाणांक मागतले म्हूण आस्वासन मागण्याचें आस्वासन दिलां. हे सगळ्या भावां भयणांचो उगडास करुया. हे मिसाचे बेटेन तांचे खातीर मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडा वाडत आसा. देवान ती पयस करूंक आमकां सगळ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, बागयोंत धरून दिता तोमासाच्या परबे दिसा ही आमचें प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळज जावं गोड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें बागयोंत तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोफी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उडोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. सोर्वूय परजानो यावेक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. वचोल मोगाची ताची थीर कशी. दयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्तांच्या सांगाताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोन मृतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलेलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर.
तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर. देवाचे मोडूकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi sorvesporak, sorvesporak zoi zoi sorvesporak, sorvesporak zoi zoi sorvesporak, sorvesporak sorvesporak zoi zoi. सोमी म्हणटा, तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विश्वास दवरतात ती खरेंच बागी. Sorvesporak zoi zoi sorvesporak, sorvesporak zoi zoi sorvesporak, sorvesporak zoi zoi sorvesporak, sorvesporak sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमया. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो. जवळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांची सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शिस्नोव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंडीनो, आज पवित्र सभा आनी भोव करून आमच्या भारत देशाची पवित्र सभा भाग्य तोमास ह्या दोरदुताची परब समरमता. जर आख्खो संवसार भर आयच्या दिसाक परब समरमता जाल्यार आमकां भारतीय नागरिकांक, क्रिस्ती भावार्थ्यांक भारताच्या अदीक करून ही परब खाशेली आनी लागशिली. कित्याक भाग्य तोमास आमच्या भारत देशांत येवन, केरळा येवन, तामिळनाडू, चेन्नई येवन ताणें जेजूक पोरकोट केलो. दुबावी तोमास अशें पवित्र पुस्तक ताका पाचारता, कित्याक दुबावलो तो. तरी आसतना होच दुबावी तोमास भावार्थाचो घोट खोर पोरकोटणार जालो आनी होच भावार्थ पोरकोटूंक ह्याच जेजूची ओळख दिवंक तो आमच्या भारत देशांत येवन ताणें भावार्थ पोरकोटलो आनी जायत्या जाणांक ताणें क्रिस्ताक ताणें भितर काडली. क्रिस्तांवांच्या जोम्यांत भितर काडली. भावंडीनो, आयज ही ताची परब समरमता आसतना आमी जरी जाणार पवित्र पुस्तक ताका दुबावी तोमास म्हणटात, तरी आसतना थोडे भोव जाणार ताका ह्याच ताच्या दुबावाक लागून आमकां भावार्थाचे सोत पोरगोट जाले म्हूण कांय जाणार पवित्र पुस्तकाचे शिकयणार आमकां उगडास करता. खरें म्हळ्यार भावंडीनो, जाणार सांगतात ते भाशेन द डावट ऑफ थॉमस वॉज नॉट अ रिजेक्टींग डावट बट अ सर्चींग डावट अशें कांय जाणार म्हणटात. ताचो दुबाव जो जालो, दुबावलो, तो ताचो दुबाव जेजूक नाकारपाचो दुबाव न्हय, पूण खऱ्यांनीच जेजूक सोदपाचो दुबाव जालो.
आनी हें जावन आसा बाबा म्हणून ताचें व्हडतेपण, ताचें खाशेलेपण. कित्याक ताणें असलो सोदपाचो दुबाव धरूंक नासलो जाल्यार आमकां ही भावार्थाची उचारणी, भावार्थाची पोरगोटणी जावची नासली. त्या उतरांक लागून आमकां तोमासान म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा ही उतरां ताणें म्हटलीं ती घोडे आमकां आयकूंक मेळची नासली. ही भावार्थाची उच्चारणी आमकां घोडे मेळची नासली. आनी ही मेळूंक नासली जाल्यार आमी मिसाचे भेटेन सोन जाता तेन्ना, सातिज्म वयर काडटा तेन्ना, कोमयाव काडटा तेन्ना घोडे आमी उच्चारची नासतले. तो दुबावलो देखून आनी हो सोदपाचो दुबाव जालो देखून ही भावार्थाची पोरगोटणी बाबा म्हणून आमकां मेळ्ळी. आनी ह्या पासत कांय पवित्र पुस्तकाचे जाणार ताका पुंचल्या पावंड्यार दवरतात. कित्याक ह्या असले ताच्या दुबावाक लागून भावार्थाची पोरगोटणी ताणें केली आनी आमकांय होच भावार्थ मेळ्ळो. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून हेच जाणार ताच्या जिविताचेर नदर मारून उगडास करून म्हणटात तो एक बेश्ट मानून घेतलो मनीस न्हय, पूण खात्री आसलो, अ पर्सन ऑफ कन्विक्शन. कित्याक हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून तेंच आमकां मेळटा. जोरी जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, जोरी तोमास तांचे सोचे नासलो, तो तांकां सांगता आपल्या खात्री जाय. तुमी सांगतात म्हूण आपूण सोत मानशाक ना, आपणाक खात्री पडोवंक जाय. आय हॅव टू बी कन्विन्स्ड. म्हजें कन्विक्शन आसा तें हांवें ताका पळयल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. आनी बाबा म्हणून ही ताका खात्री दुसऱ्या आनीक 8 दिसांनी जेजू ताका फटोवन दिता. आनी त्या वेळार परतून ती भावार्थाची पोरगोटणी बागयोंत तोमास करता. कांय पवित्र पुस्तकाचे जाणार बागयोंत तोमासाचेर बरोवन बाबा म्हणून उगडास करून म्हणटात बागयोंत तोमास काळजीदार. कित्याक शुभ वर्तमान सांगता येशीस जेजू मेल्या उपरांत एके भाशेन भियोन कांपून एकठांय जालोले, पूण तांचे मदें तोमास नासलेलो. हो तोमास भियेन आसतना काळजीदारपणान भायर भोंवतालो आनी जेजूक पोरगोडटालो. पूण हे दुसरे शीस आसले, जेजूचे आपोस्तल आसले, 2 दूत आसले, ते भिवून एका रुमान एकठांय आसले. पूण तोमासाचें जिवीत अशें न्हय. तोमास काळजीदार भिरांती वेळी भायर सोंपेपणान भोंवतालो आनी जेजूक पोरगोडटालो. हेंय बी जाणार ताच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां आयच्या दिसाक उगडास करता. आनीक एक खाशेलेपण बागयोन तोमासाच्या जिवितांतलें म्हणल्यार जेन्ना जेजू आपूण कोश्टवतलो, आपूण मरतलो आनी स्वर्गार वेतलो, आपूण वेतलो आनी म्हजे उपरांत तुमी बी येतल्यात अशें जेजू आपल्या शिसांक सांगता तेन्ना बागयोन तोमास नव्यान जेजूक विचार करता आनी म्हणटा सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नोकणो, तोर वाट कशी जाणो जातलें. आनी ह्या असल्या ताच्या उचाराक लागून, प्रश्नाक लागून आनीक एक भावार्थाचें सोत जेजू बाबा म्हणून ताचे वरवीं आमकां फावो करता. आनी तें म्हटल्यार हो जबाब दिवन जेजू म्हणटा हांव वाट, सोत आनी जिवीत. आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. जर तोमासान हो प्रश्न जेजू करूंक नासलो जाल्यार कोणी आनीक एक हें भावार्थाचें सोत की जेजू आमच्या जिविताची वाट, जेजू आमच्या जिविताचें सोत, जेजू हें सासणीक जिवीत, हें सोत घोडी आमकां मेळचें नासतलें. आनी ह्या पासत हें जाणार बाबा म्हणून परतून परतून बाकी तोमासाच्या असल्या जिविताक लागून कितली भोव भावार्थाची स्वता आमकां फावो जालीन ते आमकां उगडास करता. आनी हातून सगळ्यांत पासून जरी तोमास दुबावलो, दुबावी तोमास, तरी ताच्या दुबावा वरवीं भावार्थाचें सोत ताणें आमकां उक्तें केलें. आपुणूच ह्या भावार्थाच्या सोतान खात्रेन जियेलो आनी आमकांच तें तो पोरगोटूंक आयलो. कित्याक आयचो जबाब उगडास करता सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान पोरगोट करात. हीच बरी खबर पोरगोटूंक बाकी तोमास आमच्या भारत देशांत आयलो आनी जेजूक ताणें पोरगोट केलो. पूण हें करूंक बाबा म्हणून ताका जायती आगोडाय पडली. कित्याक सादो मनीस तो, नुस्तें मारपी मनीस तो, तरी आसतना जेजूचेर पात येवन ताणें हो वावर फुडें व्हेलो, जेजूक पोरगोट केलो. हाचे पयले वाचपान जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपान तेंच घडटा. सर्वेस्पदेव जेरेमियस प्रवाद्याक सुरवातेकूच आवयच्या कुसव्यांत आसतना विचून काडटा जाल्यार तो म्हणटा आपूण उलोवंक नको, आपूण सादो मनीस. आनी त्या वेळार देव ताका आपलो सांगात भासायता. आनी हेंच कितें बाकी तोमासा सोबें बी जेजू करता. थोडी आगोडाय ताका आयल्यो, कोश्टांक फुडो करचो पडलो,
जेजूक पोरगोट्टा आसतना त्रास ताका भोगचे पडले, पूण जेजून ताका आपलो सांगात फावो केलो, ताचे बरोबर तो रावलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो. एफेसकारांक बरयलेले चिटीन 9 आमकां उगडास करून म्हणटा पवित्र सभा 2 दुतांची आनी प्रवाद्याचे बुनयादीचेर बांदलेली आसा. तांणी 2 दुतांनी आनी प्रवाद्यांनी जी भावार्थाची बुनयाद आमकां फावो केली, ते बुनयादीचेर थावन आज पासून ही पवित्र सभा चलता आनी आमी भावार्थान जियेता. जाल्यार आज बागेवन तोमास ह्या 2 दुतांचे पोरबेज समयार भावांबडीनो आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी, आमच्या उण्या भावार्थाक धीर दी म्हूण मागपाची गरज. ताचे सारकेलें आमकां खात्रेचें जिवीत, लायफ ऑफ कन्विक्शन आमकां मेळून घेवंक आमी आदार मागुया. चोरी दुबावी तो, पूण ह्या दुबावांतल्यान पासून ताचो दुबाव सोदपाचो दुबाव जालो आनी हाकाच लागून भावार्थाची पोरगोटणी जाली, भावार्थान तो जियोंक पावलो. जाल्यार ताच्या जिविताची देख घेवन ताच्या जिवितांतले हे शेगूण आमी आपणावंक आयच्या दिसाक ताचे पोरबे निमतान मागता आसतना आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाची भोक्ती करपाचो दीस. आमचे सोण एकल्याचें काळीज जेजूच्या काळजाक भेटोवपाचो दीस तो. देखून जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, तुज्या काळजांतल्यान व्हांवतलें शेगुणी जिवीत म्हाका फावो कर म्हूण मागुया. हीच कृपा मागून घेता आसतना म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा निमतान पाप साहेब ओदी करून ह्या म्हयन्यांत इंतेन्सांव आमचे मुखार दवरता. आनी हें इंतेन्सांव म्हळ्यार खिरीत भाशेन आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागूंक पाप साहेब मागता. आमच्या कुटुंबांत मोगाचे संबंद, समुदायीक संबंद, एकामेकाक आदार दितले सहभागिलीपणाचे संबंद आमी वाडोवंक आनी त्या प्रमाणे बरे बुद्ध एकामेकाक दिवंक पाप साहेबाचो हुस्को. आमचे कुटुंब आमी राखूंक आनी सांबाळूंक, कुटुंब आमचे बरे भाशेन देव भिरांतीचें कुटुंब करूंक, एकामेकाच्या मोगान जियेतले, एकामेकाक बरी बूद दितले, एकामेकाक मान दितले कुटुंब जावंक पाप साहेबाचो हुस्को. आनी ह्याच पासून ह्यो म्हयनो जुलायाचो म्हयनो पाप साहेब आमच्या कुटुंबा खातीर मागूंक आमकां उलो करता. आमच्या सोण एकल्याचो कुटुंब जेजूचे हातीन करुया, जेजूच्या काळजाक भेटोवया आनी ह्या पाप साहेबाचे इंतेन्सांव मनान धरून आमचें कुटुंब जेजूच्याच काळजा सारकें कुटुंब जावं, नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबा सारकें आमचें कुटुंब जावंक आयच्या दिसाक हे पोरबे निमतान मागुया. सुकलीं बी रावून आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमानता देवा, सोरपतवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी गर्भ संभवलो, अंकुआर मारीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणे कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इथान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. सीदा भावा भयणी बापाक भेटूंक पान 30 आनी 2, C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटूंक भांगार नाका रुपे नाका, आपल्या काळजा सोबे बोबू जेजू तुझे गाडीस मागता. आयच्या दिसा आखे जिवे देवा खुशी कुरिसले गो, मोगान बेगोन जिवी सोडून जेजू तुझे गाडीस मागता. जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बाबा तोपता. जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे
मुझे भवमृणीय मुझे आणि तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले सामून मागत हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेन आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धोरण दिता बागयो तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवासता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावाचेर सोयीत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळून आनी ताचे पोरमणें जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत स्वता उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोन दुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलो. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotia. Gesù melo, Gesù ci wonzala, Gesù nowiani mietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माई सांगती भाग्योन दोन मृतां, भाग्योन तोमास, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या शिजू वरवीं त्या शिजू सांगता त्या शिजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. बाबा म्हणिनो देवान आमकां भावार्थ फावो केला आनी आज पासून हे भावार्थाचे देणे देवान आमकां दिला ते आमी जियेत आसा. क्रिस्ती भावार्थी आमी. पूण तरेतरेच्या कारणाक लागून आमकां जाय ते भाशेन घडोना मेळोना तेन्ना घडी आमचो भावार्थ उणो जाला, हालतो धोलतो जाला. असले वेळार आमच्या उण्या भावार्थाक देवानूच आमकां धीर दिला, घोटाय दिल्या, आधार दिला. देवान आमकां आपले कुरपेन बोल्ल्यांत, आशिर्वादान बोल्ल्या. हे भावार्थाचें जिवीत जिवंक तोच आमकां आपलो आधार दिता. असल्यान सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टकान आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. समेची शांती सदाकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दिवंक हो जेजू देवाचो पूत ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. नितोळ काळजान निर्मळ मनान सोम्यांक शेवतात ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणी. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बुवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोट सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हजें मास कोरेखाण D30 पान 60 आनी 3 D30 पेज 63.
sodreta Jesus tu kaureta tu jivan orodasa tu kagyu koshizata Angecaris odreta Jesus tu kaureta tu jivan orodasa tu kagyu koshizata कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाची काकलुती कुलो सोरपतवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यांत तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेच तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता सोम्या जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक आमेन प्रार्थया देव आमच्या बाबा पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगत आमी शेवल्यांत म्हूण भावार्थान ओळखून आमी तुका दिन वाचता बाकी हो तोमासाचे विनवणे आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमचो भावार्थ खरो म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन पफमडेन उगडास कोत्ता म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटकूच शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत थोड्योश्यो घडयो भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी मागण्यांत सारतले सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पत्वेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार साक्रामेंतान रावलेल्या आर 31 पान 109 आनी 3 आर 31 पेज 193 Sakramentan raulolea Bogacia Jesu Sakramentan raulolea Bogacia
म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, तोमासान उचाललेली भावार्थाची पोरगोटणी ती. होच आमचो सोमी आनी आमचो देव ह्या उंड्या रुपांत, ह्या भोव पवित्र संस्कारांत ह्या आल्ताराचेर आसा. भावार्थाची उचालणी भाग्योन तोमासान केली तीच ह्या वेळार आमी करता. कित्याक भोव पवित्र संस्काराच्या वेळार जेजूक उबारतात तेन्ना, हे जेजूचें दर्शन आमी घेतात तेन्ना जण एकल्यान हेच भावार्थाची उचालणी, भावार्थाची पोरगोटणी करची गरज. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, होच आमचो सोमी, होच आमचो देव आमच्या म्हऱ्यांत, आमच्या फुड्यांत भोव पवित्र संस्कारांत ह्या आल्ताराचेर आसा. भावार्थान सोत मानुया. भावार्थाची पोरगोटणी करुया आनी ह्याच उतरां वरवीं आमचो नमस्कार ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जिव्या देवाक, आमच्या सोम्याक आमी करुया. मान बागावन जेजूक नमस्कार कर. जेजू, तूं आमच्या म्हऱ्यांत, आमच्या फुड्यांत तूं ह्या वेळार आसाय. शीस भिवन कांपून आकांतून एकठांय जालेले तेन्ना तांकां धीर आनी गोठाय दिवंक, तांकां सांगात दिवंक, खऱ्यांनीच हांव जिवंत जाला, खऱ्यांनीच हांव पुनर्जिवंत जाला, खऱ्यांनीच मरणाचेर हांवें जैत व्हेला, जिवीत हांवें जोडून घेतला. असली बासावणी, असली खात्री, असलो सांगात दिवंक तूं शिसांक दिश्टी पडलोय. ह्या वेळार असलीच खात्री तूं आमकां जण एकल्याक दिताय. असलो सांगात तूं आमकां जण एकल्यांक भासायताय. कित्याक जरी शीस तुज्या मोरनाक लागून तूं तांकां सोडून गेलो, तुज्या मोरना वरवीं भिरांतलोले, जाल्यार आमी संवसारभर ह्या वेळार, ह्या घोड्यान, ह्या दिसांनी जाले सुमार थोडे म्हयने आमी भिरांतून आसा, भिरांतीन आसा, आकांतून आसात. कित्याक कोरोना वायरस हे पिडेक लागून आकांत सुटला, दुबाव येल्यात, सगळें सोंपांतलें अशें चिंतलां. आनीक जिवंक कसलोच भरवंसो ना. हातूंतूच आख्खो संवसार काबार. असले तरेतरेचे विचार आमच्या मनांत येतात आनी जिवोवपाची उमेद आसा ती पासून एके भाशेन विरगून गेलोली आसा. जेजू, आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा, असले परिस्थितींत ह्या वेळार, ह्या काळार तूं आमकां सांगात दिताय. भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. म्हज्या शिसांच्या, म्हज्या पाटलावदारांच्या जिवितांत, आपोसलांच्या जिवितांत दूख कोश्ट आयले तेन्ना सदांच हांवें तांकां सांगात केलो. इतलीं वर्सां जालीं, शेकडे जाले पवित्र सभा हांव चलयतां, राखतां, सांबाळटां. तुफाना पासून उपरासलीं, पूण हांव सदांच पवित्र सभे बरोबर, म्हजे पोरचे बरोबर आसलो. आदल्या करारान पासून तीच बासावणी देव पोरचे सभे करता. तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. आनी होच तुजो सांगात पवित्र सभा. आदल्या करारान ही पोरजां आनी ह्या काळार पासून आमी अनुभवता. पूण अदी करून हे परिस्थितींत कोणी दुबाव मनांत भितर सरल्यात, कोणी आमचो भावार्थ उणो जाला,
घोडी आमचो भावार्थ हालतो धोलतो जाला. जेजू ह्या असल्या आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी, उण्या भावार्थाक धीर दी. नव्यान आमी तुजेर विस्वासून, नव्यान आमी तुजेर भावार्थ धरून, नव्यान आमी तुजो सांगात अनुभवूंक हे पिडेचेर तुज्याच आदारान आमी जैत व्हरूंक तुजो आदार आमी मागता. तूं आमकां आदार दीत आसाय, तुजो सांगात तूं आमकां भासायत आसाय, तूं आमकां तुजी कृपा दीत आसाय. पूण मनीस सैमाच्या अस्कोतायेक लागून घोडी वळखून घेवंक आमी साबार फावटी चुकता. जेजू आमच्या उण्या भावार्थाक धीर दी, आदार दी. ओस्कोत रोचना आमी पातकी तुजे भाव आनी भयणी आमी आनी ह्याच अस्कोतायेक लागून, ह्याच पातकाक लागून परतून परतून आमी घोडये पडटा. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, आमच्या ह्या उण्या भावार्थाक आदार दी. आर्गां तुका जेजू, कित्याक तुवें आमकां आजून पासून राखल्याय आनी सांबाळ्ळाय. दिनवास तुका जेजू, कित्याक आजून पासून तूं आमकां सगल्या वायटा वेगळ्यांतली निवारीत आसाय. महिमा तुका जेजू, कित्याक तूं खऱ्यांनीच आमचो देव आनी आमी तुजी पोरसां. तुका आमचो हुस्को आसा, तुका आमचें पडलोलें आसा. तूं आमचो देव, आपुरबायेची पूत आनी धुवो आमी तुजी. हें देव बापा तुवें आमकां खात्री दिलाय, हें सोत तुवें आमकां उक्तें केलाय. आर्गां तुका. जर एके वाटेन तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवास दिता, दुसरे वाटेन भाग्यो तोमास आमकां एके भाशेन आयच्या दिसाक एक नमुनो जाता, भावार्थाचो नमुनो तो. घोडये दुबावी तोमास जालो, तरी आसतना ह्या ताच्या दुबावांतल्यानूच हें भावार्थाचें सोत आमकां फावो जालें. His doubt was not a rejecting doubt, but a searching doubt. तुजे सोरशी आमी येता, तुज्या मुर्यांत आमी बसता. आमचो भावार्थ वाडोय. हे पिडेक लागून जायतें कितें आमकां भोगचें पडटा आनी पडलां. तरेतरेचे अडचणीक त्रासांक आमी सांपडलेलीं आसा. कितें करचें सोजमना, कशें जिविताचें उदार पसण जातलें हें आमकां कळना. पूण आखरेक तुजेरूच पातयेवन, तुजेरूच विस्वासून, तुजेरूच भावार्थ धरून जिवंक आमकां हे भाशेन तूं शिकयताय. कित्याक ओरोण्यांत पोरसां कश्टावतालीं, जेवंक खावंक नासतलें, तेन्ना तुवेंच तांकां जेवंक खावंक दिलें. You were their provider. You sustained them. आनी हेंच कितें तूं हे पिडे वेळार आमकांय सांगताय. जरी आमी जाता ते प्रयत्न करची गरज, घडटात ती उपाय घेवची गरज, पूण आखरेक तुजेर पात येवन आमी जिवंक तूं आमकां उलो करताय. कित्याक तूं आमचो देव आनी आमी तुजी पोरसां.
म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, ह्या वेळार आमकां जोण एकल्याक तुजो आशिर्वाद फावो कर. तुज्या आशिर्वादाची आमकां जोण एकल्याक गरज, कित्याक तुज्या आशिर्वादा विरेन कांयच जायना. तुज्या आशिर्वादा वरवीं तूं आमकां हो तुजो सांगात भासायताय. आमच्या भावार्थाची वाड करूंक तुज्या आशिर्वादाची, तुज्या सांगाताची, तुजे कृपेची आमकां गरज. आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी, धीर दी आनी आमकां जेजू आमच्या सोमिया आनी देवा जोण एकल्याक तुजो आशिर्वाद फावो कर. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. गायन गावया. संस्काराक इतल्या व्हडत्या आर 35 पान 9 आनी 4, आर 35 पेज 194. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणांनी रोमान करता, सोडून दिवना glory दी, सेवा दवरना दवरता, सोयबाचे विशय आमचे दुस्मना देवाच्या पाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जा. शेवटाचें गायन गावया. जय दिवंत आमचो देव. यू 30 आनी 3 पान 240 आनी 8, यू 33 पेज 248. आमी दुसरो श्लोक गावया.